Sorvespora ekliatseva Sasna glomantuga Sorvespora ekliatseva Sasna glomantuga बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोवे आसू प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी बागयोंत फ्रांसीस सावेराच्या नोवेनाच्या 6व्या दिसाक आसां आनी आयचो केरीत विशय म्हणल्यार फोटिंगपण वसता थंय स्वताच्यो दिवत्यो आमी. दर एक क्रिस्तांव उजवाडाचो मनीस. बावतिजमांत ताका क्रिस्ताचो उजवाड मेळ्ळा आनी तोच उजवाड पोरगोटूंक आनी पोसरावंक क्रिस्त ताका आपयता. तुमी संवसाराचो उजवाड. त्या पासत तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाकाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पोरजोळू दी. फोटिंगपण म्हणल्यार काळोखाची कोरणी, देंवचाराची खुशी. सोत उजवाडाची कोरणी, देवाची खुशी. फोटिंगपण निसोणटणाक पावयता, जिविताचो आनी समाजाचो नाश करता. हो देंवचाराचो हेतू. सोत जिवीत दिता, जिवीत राखता, जिविताची आनी समाजाची उदरगती पासत वावुरता. हो देवाचो केरीत हेतू. आयच्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान हो विशय नियाळटना ल्हान वो व्हड फोटिंगपणाचें काळोखाचें जिवीत सोडून स्वताचें उजवाडाचें जिवीत आपणावून सोत तेंच सगले कडेन पोरगोटूंक आनी पोसरावंक आमकां ह्या मिसांत बागयोंत फ्रांसीस सावेराची विनवणेन बापाची कृपा मागुया. स्वताच्या उजवाडान आमी केर भाशेन जिवंक आयज तो सेवादोर आमकां आपयता. हें पाडूंक जायते फावटी घोडी आमी चुकल्या. देवा लागीं आनी बापा लागीं बोगसणें मागून आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर्व पळयता आनी तुमकां बा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उंचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागयून सुदांच अंकवाल मारीक सगल्या दुयतांक भोगतांक आनी तुमकां बा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर्व पळयदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमचे गुरजो बागयून फ्रांसीस सावेराचे मजतीन आम बापाक बरया.
आयज पोंडा वाराडाची भाव भयणां हांगासर जमल्या ह्या आमच्या भाव भयणां पासत तांच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. मोगाळ बापा, तूं मोयपासान फावो करताय ती आत्मीक ओकोद ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत अंतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चोड आनी चोड बोर आनी उर्बेवंत कोर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो करो दिव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोड चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. बसया. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेली वाचप. स्वर्गार जावन एक देवदूत देंवतालो तो हांवें जुवावान पळयलो. ताच्या हातान पातालाची चावी आसली आनी एक लांब सांकोल. ताणें आराक आदल्या सोडपाक मुणगे देंवचाराक वो सोयतानाक गोट दवरलो आनी ताका 1000 बोर वर्साक सांकलींनी बांदलो आनी 3000 वर्सां सोरोपोर्यान ताणें अनेक राष्ट्राक फोसोयना जावंक ताका पातालान शेवटिलो. तें पाताल धांपलें आनी ताचेर शिक्को मारलो. ते उपरांत थोडोसो वेळ ताका सोडूंक जाय. उपरांत एक व्हडलें धवें शिवासण हांवें देखलें आनी ताचेर बसून आसलो ताका हांवें पळयलो. स्वर्ग आनी संवसार ताच्या मुखावेले पळून गेले आनी ताची कसलीच आनी कुणा उरूंक ना. आनी ताचे सोदरे फुडें उबीं आसलोलीं व्हड आनी ल्हान मेली मनशां हांवें पळयलीं. पुस्तकां उगडलीं आनी उपरांत आनी एक पुस्तक मुणगे जिविताचें पुस्तक उगडलें आनी पुस्तकाचेर तांच्यो कुण्यो बरयलोल्यो आसल्यो त्या पोरमोणे मेल्ल्याची मनसुबी जाली. आपल्या पोटांत आसलीं ती मेल्लीं मनशां सोमदिरान परतून दिलीं. मोरना आनी पाजाला आदीं आसलीं ती मेल्लीं मनशां ताणें परत दिलीं आनी आपआपल्या कोन्या पोरमोणे जोण एकल्याची मनसुबी जाली. मोरनाक आनी पातालाक उज्याच्या कोदांत उडयलीं. हें उज्याचें कोण म्हणल्यार दुसरें मरण. जिव्याच्या पुस्तकार आपलें नांव बरयलोलें ना तांकां सगल्यांक उज्याच्या कोदांत शेवटिलीं. तेन्ना हांवें एक नवो स्वर्ग आनी एक नवी पृथ्वी पळयली. पयलो स्वर्ग आनी पयली पृथ्वी नाटाक जाली आनी सोमदीर ना जालो. आपल्या नवऱ्याक नेटोवन तयार केल्ले होकले पोरी पवित्र शार नवें जेरुसालेम स्वर्गांत जावन देवाकूट सून देंवता तें हांवें पळयलें. देवाचें उतोरें
ह्या देवाच्या उतराक आमचो जो बाप जातलो हो पोलयात मनशा मदें देवाचो तोंबू जो बाप हो पोलयात मनशा मदें देवाचो तोंबू सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजोत मोव आवंडेता ओद्रेकता म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उल्हासता जो बाप हो पोलयात मनशा मदें देवाचो तोंबू तुज्या वेदीचेर दोलबाराच्या सर्वेस्परा म्हज्या रासा आनी म्हज्या देवा गिरबोजांक पुर्यान मेळटा बिराट आनी पाकोल्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोंटेर जो बाप हो पोलयात मनशा मदें देवाचो तोंबू तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी दीस रात ते तुजी वागानी करीत आसात जी कोण तुज्याच आदारान सियोन दोंगराची वाट दोरची आशा काळजान बागूनच आसात ती खरेंच बागी चडत चडत ती मुखार वेतात आनी शेकी सियोनात तांकां मेळटा देवाचें दर्शन जो बाप हो पोलयात मनशा मदें देवाचो तोंबू शुभ वर्तमानांत उबी रावया Alleluia, 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 Alleluia. घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या Alleluia, 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 Alleluia. Sorvespor तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक एक वोपार सांगली अंजिराच्या झाडाक आनी हेरां सगळ्या झाडांक पळयात तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता तशेंच ह्यो सगल्यो वस्तू घडटल्यो त्यो तुमी पळयतलोच देवाचें राज लागीं पावला म्हूण जाणो जायात हांव तुमकां खरेंच सांगतां हें सगळें घडलें बगर ही सोसोत अंतरची ना स्वर्ग आनी पृथ्वी सरतलीं पूण म्हजीं उतरां सरचीं नात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या बाबा भयणानो आयचें शिव वर्तमान आमकां फुडार कसो आमी पळयता हाव डू वी रीड द सायन्स ऑफ द टायम आनी फाल्यांचो दीस आयच्या दिसाचेर धरून पळयता ह्या विशीं जेजू उक्तें करता अंजिराच्या झाडाक कोंबऱ्यो आयल्यो गीम पावलो दिसता हे भाशेन वी रीड द सायन्स ऑफ आवर टायम्स पवित्र सभाय आमकां उलो मारता टू रीड द सायन्स ऑफ आवर टायम्स आमच्या वेळाल्यो ज्यो खुणां आसात कुरवो आसात दे आर पॉयंटींग फिंगर्स फुडें दाखयतात आमी खंय वेता कितें जावचें आसा कसलो समाज कसलो फुडार
भाव भिनानो आयज जेन्ना आमकां नियाळ करूंक आपयली फ्रॉम डिसिटफुलनेस टू रेडिएट ट्रूथ आमी तें फुटींग पॉयंट म्हणलें डिसीट आय कॅन ऑल्सो डिसीव माय सेल्फ हांवूय फुटींग पॉयंट जियो येता म्हाकाच फटोवन म्हजे वरवीं वो दुसऱ्या वरवीं आय कॅन बी डिसीव्ड आनी ह्या बसत बाबा भयणानो जो दिसता वो म्हज्या मुखार आसा तो म्हणल्यार जेजू खरेपणी सत जिवीत आनी वाट वी हॅव टू अंडरस्टँड दीस थ्री टुगेदर जेजू जावन आसा सत जिवीत आनी वाट वी कांट ब्रेक इट अपार्ट तूं जेजू तुजें हॉरायझन दिसता वो फुडलो तुजी वाट आनी तुजें जिवीत कोट्टा therefore let's ask what has happened to this horizon फुडलें horizon आमकां आसा काय आनी ह्या बसत हें चिंतना म्हाका T.S. Eliot नांवाचो इंग्लीश पोएट अमेरिकन पोएट हू गॉट नोबल प्रायज ग्रेट मॅन ताच्या उतरांचो उगडास येता ताणें अशे प्रश्न घातले एक पयलो प्रश्न वेर इज नॉलेज दॅट इज लॉस्ट इन इन्फॉर्मेशन आमी पळयतलें आयज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वेता थंय इन्फॉर्मेशन वी लीव इन एन एज ऑफ इन्फॉर्मेशन आमी रावता तो काळ मोबायलाचेर नाका पुरोपुऱ्यान मेसेजीस नाका पुऱ्यान पळोवपाचें इन्फॉर्मेशन 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 वेता थंय सम पीपल वील से इट इज इन्फोक्रसी पावर ऑफ इन्फॉर्मेशन वीच इज वर्किंग ओवर अस क्रातोस ग्रीक भाशेन पावर डेमोस पीपल पावर ऑफ द पीपल ते भाशेन मनशाचें घडीक लोकांचें बळ पावर ते भाशेन इन्फोक्रसी पावर क्रातोस information म्हणटच what it is doing to us and to the truth हो प्रश्न आमी घालुया स्वताक कितें जाता काय where is knowledge that is lost in the information हो पयलो प्रश्न ताचो उपरांत तो दुसरो प्रश्न घालता रोखडोच where is wisdom that is lost in knowledge where is the wisdom that is lost in knowledge खूब knowledge wisdom ना ह्या बसत फुडलो प्रश्न गरजेचो द नेक्स्ट एंड दॅट्स वॉट वील मेक अस थिंक टुडे फुडलो प्रश्न वेर इज लायफ दॅट इज लॉस्ट इन लिवींग खंय आसा तें जिवीत जियेतना हांवें सांडलें खंय आसा तें जिवीत जियेतना सांडलें लायफ दॅट इज लॉस्ट इन लिवींग क्रायस्ट दॅट इज लॉस्ट इन लिवींग एज क्रिस्टियन जेजू खंय सांडलो जियेतना and we thought we are living Christianity. Is he the horizon? He is the Alpha, Omega. तोच तो आज काल फाल्यां क्रिस्त जाल्यार हे प्रश्न मोलाचे आनी म्हत्वाचे आर वी लिव्हिंग अ डिसेप्शन आर वी सेल्फ डिसिविंग आवर सेल्व्स फोट जियेता हांव सत जेजू वाट जेजू जिवीत जेजू What are the signs of our times? ह्या वेळार आनी ह्या बसत घडीक म्हाका दिसतालें हो नवो संवसार जो येवचो आसा तो बरो संवसार जायतें बरें आसा आनी तरी आसतना वी हॅव टू लूक एट इट विथ कॉशन द लायट एट द एंड ऑफ द टनल इज गुड काळुकान आसलेल्याक बट वी नीड टू स्टील बी कॉशियस because the light at the end of the tunnel can be a headlight of an engine coming to crush you again. So we need to be cautious. ह्या पासत बायगॉन फ्रांसीस शेवेरान आनी जेजुइतांनी शिकयल्लें डिसर्नमेंट विवेक करप देवा मुखार गरजेचें आसा वी हॅव जस्ट आनी वी आर आम गोंयांत आनी इंडियन तरी मातशें स्लो आसा बट वी आर स्टील गेटींग आउट from one kind of society called disciplinary society.
डिसिप्लिनरी सोसायटींतले आमी भायर सरता आनी तरी आसतना तुमकां दिसतलें आमचें पॉलिटिक्स इज डिसिप्लिनरी पॉलिटिक्स. तुवें कितें खावचें, तुवें कितें जेवचें, कितें पिवचें, कोणा लागीं लग्न जावचो, कसो न्हेसचो, कितें मांस खावचें, कोणाचें खावचें न्हू, कोण सांगता? हू इज डिसिप्लिनींग यू? This is disciplining society. Biopolitics, power over the body. Then the body is disciplined, made docile, so that you and I, Ami Sugli, mindlessly work in a factory. We are the Sisyphus of our days. आता सिसिफसाची मातशी खबर सांगता. सिसिफसाक खंय देवान हें घातलें, कितें घातलें? कंडेम केलो, ताचेर खास लायली. आनी खास लायली कसली? ताणें एक फातर सकल दोंगराशी आसा तो काडून वयर व्हरोन दवरूंक जाय आसलो. डेली काम ताचें. सकल्लो फातर दोंगरार दवरूंक जायो. आनी येता तो मागीर येता म्हळ्यार सांज जाता, रात जाता. दुसऱ्या दिसा कोण तर तो फातर परतून हाडून सकयल दवरता. तो परतून घेवन तो माथ्यार मारून वयर दवरता. अशें आख्खें जिवीत कंडेम टू डू. दिस इज सिसिफस. ग्रीक. आतां सिसिफस हिंगा बसला. सकाळी उठलो धांवलो ऑफिसान, सकाळी उठलो धांवलो ऑफिसान, गेलो आनी मेलो गेलो. What has happened to us? We have lost life as we are living. आमी जियेतानाच जिवीत सांडलें. It's true about us. Several of us, many of us. But this life, which is disciplinary society, is dying. कित्याक information is coming. It has come already. येयलें information. हांव कोंकणी उतर नको घालपाक तुमकां. Information, infocracy आयली. तुज्या हातान मोबायल आहा देखून आयली. And what it has done to the truth? Information comes fast. इतली स्पिडीन येता. It accelerates. म्हाकाय पुश करता. हांवूय धांवता. म्हज्या मोबायलान कितें लागीं आसात तांकां पयस जाता. पयस आहात तांकां लागीं जाता. घरांत हांव दुस्पट. भायर बरो हांव भायल्या लोकां कडेन मोबायलाच्या पाकार. आनी म्हज्या मामी डॅडीचेर हांव तितलो बरो ना. अशेंय जाता. तुमी पळयतलीं. वी हॅव लॉस्ट ट्रॅक ऑफ टायम. टायम इज एटमायज्ड. फाल्यांचो दीस आयजूच हांव जियेतां. टायम इज एटमायज्ड. डिसकंटिन्युअस फ्रॉम येस्टरडे एंड टुमॉरो. कितलो वेळ हांव मोबायल घेवन आसतलो. लूक एट आवर चिल्ड्रन. हाव मच वी डिसकंटिन्यू आवरसेल्व्स फ्रॉम येस्टरडे, पास्ट, लीव फॉर टुडे. हो तो वेळ. आनी हो तो वेळ द सोसायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आमकां कितें कोत्ता काय. कितें कसलो पावर आमचेर आसा. जायते म्हणटात तें पॉलिटिक्स जाता तें सायको पॉलिटिक्स. आमच्या मनाचेर प्रभाव करता. इफ society of discipline worked on our body and made us docile workers like a machine who puts one screw. आखें जिवीत भर तो स्क्रूच घालूंक उरलो फॅक्टरीन. आमी म्हणलें दिस इज डिविजन ऑफ लेबर. आनी तूच मशीन जालो. मिशिनाचो भाग जालो. यू बिकेम अ कॅपिटलिस्ट मशीन. As you sit in your office, as you sit in your classroom, as you sit anywhere, you are part of that cog in the wheel. असलो वेळ आमी जियेल्या. Today, information society आयली. आनी असलो समाज आयलो म्हणटच it is not working on your body. It is working on your mind. Working on your psyche. आमच्या मनाचेर प्रभाव. द पॉवर इज ओवर युअर मायंड एंड माय मायंड. आनी ह्या खातीर सत कितें तें समजना. वी आर इन अ पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड. पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड. जेजू खंय गेलो काय. दॅट इज वेअर द प्रॉब्लेम इज. वी आर बीइंग स्टडीड. आमच्या मनाचेर आमी फ्रीडम. म्हाका खंय जाय थिंगा वचों मेळटा. जाय तें करूंक घेता. आख्खे मोबायल घेवन म्हजो. But what I do, I am the laborer. I produce data. And the big data analytics studies me and you. आणि हें सगळें जाल्या उपरांत तेजेर स्टडी करून आतां विचारया. तूं तुज्या भुरग्याक कितलो वळखताय. डू यू नो युअर सन? डू यू नो युअर डॉटर? डू यू नो युअर सेल्फ?
Do I know myself? Big data analytics knows me better, my children more, I mean your children, better than anybody else. That's the world and that's the tomorrow. And therefore, आमच्या भुरग्यांचें मन कशें जिखोंक जाय, कशें ताचेर कंट्रोल करूंक जाय, धाकटें वॉट्सॅप पळयात. वॉट हॅज इट डन? वॉट्सॅपाक कितलो तेंप जाला? 10 वर्सां जायत, चडूच जाल्या. But it looks like as if it is centuries old. We have migrated into our so-called echo chamber, group echo chamber. म्हजोच ताळो म्हाका आयकोंक बरो दिसता. ताचे भायर कोण ना. ग्रूप केले कितले. I listen to my own echo chambers जाले. Newness doesn't come. ह्या बसोत बाबा म्हयनानो, in a fast-paced world, the casualty is truth. हे बारीकसाणेन पळोवया. Why? Because we are losing our relationship with time. जेन्ना वेळ धांवता सो दिसता, हातीन धरूंक मेळना, तेन्ना त्या वेळाक आनी आमच्या जिविताक एकठांय करूंक जायना. आनी त्या वेळाक आनी आमच्या जिविताक एकठांय करूंक काणी जाय, नॅरेटिव्ह जाय. वी आर गेटिंग डिनॅरेटिवायज्ड. तुमी चिंतली लंडन हा तांचेर हांव आड उलयना, ती बरीं लोक, तांची भुरगीं बरीं. कितल्या तांच्या भुरग्यां फाटल्यान गोंय येतलीं सांग? How many of these children will come back? Ask yourself, why they will not come back? Goa is not good. Today they feel homesick, their parents. Will that happen to their children and their children's children? What will happen? There is no narrative power. गोंयची काणी तांकां पळोवंक वचोंक ना, गोंयची खबर तांकां इम्पॉर्टंट लागची ना, and therefore they cannot be brought together. Narrative जेन्ना ब्रेक जाता, कम्युनियन तुट्टा. आनी ह्या पासत जेन्ना इन्फॉर्मेशन येता, इन्फॉर्मेशन इज नथींग बट बिट्स that can be arranged here and there. जाय तशें अरेंज करतले. रातचे न्यूज चॅनल 9 o'clock तुमी आयकात, बोवाड मारून कोणाक चोर करतात, कोणाक नागोणो करतात, आनी 10 दिसांनी तो बरो जावन वता. पुलीस दोत्तात आनी मागीर म्हणटात अरे तो सारको बरो, आनी पुलीस कितें धरूंक. So you know what is going on around us. Oslo Sansar, Sot has become a casualty. And if that is the case, आमी आसात त्या संवसारांत, भाव भिणानो, we are hyperly aware of difference and are blind to sameness that we share with every human being. That's why we are aware of our difference. To Muslim, to Hindu, to Anigon, we are so aware of our difference. And blind to pain, suffering, cry, sickness, poverty of our own people. हे कशें? हे कितें? What is this world? असले आमचे पूर्वज असले काय? We are aware of our differences, not aware of our samenesses. We have lost somewhere. The truth is broken. Truth is both. We are same and we are different. पूण आमी ताचे कुडक्यान कुडके केले. आमचें स्वत आमी नको. आनी ह्या बसत आमचो समाज पळयात, आमचें पॉलिटिक्स पळयात, आमचें वोटींग पळयात, आमचें कितेंय पळयात. वी आर हायटनली अवेअर ऑफ आवर डिफरन्सीस. दॅट्स वेर आयचो विशय आमकां आपयता. टू गिव नॅरेटिव्ह पावर टू ट्रूथ. परतून आमच्या स्वताक आमी बॉल दिवपाची गरज. स्वत अशें तें म्हणूंक जायना. This truth of our life, bound together by the cross of Jesus. आनी हेंच तें आमकां सांगूंक बायगून फ्रांसीस शाबेर आयलो. हें स्वत जें आयज पांयां तोडा मुस्तीत वेतोलें. We will lose ourselves as information grows. Truth will be broken, shattered, and new truths will be invented and forced on us, and we'll leave them as truth, but they are deceptions. We will lose life as we live. ह्या खातीर आमकां देवाचो आदार मागुया, lest we deceive ourselves and deceive others. How do we relate to this revolution with AI, to this information?
इन्फोक्रसी आमचे मुखार. We need to see how much time do we give to so-called WhatsApp University. कितलो वेळ तूं दिताय मोबायल घेवन, कितलो तूं डिपेंडंट. आय एम माय सेल्फ कॉन्टेस्टिंग माय लिडर्स इन द पॅरिश, जे वॉट्सॅपार गायले बसले. भाटकार लिडर ते, सर्वंट लिडर न्हय, फोन करूंक सोदिनात, सांगूंक सोदिनात तुमी यात म्हूण मिटिंगेक. गायले फादर सापसुबेन जालें, घातलें वॉट्सॅपार. These are lazy leaders, भाटकार leaders, not servant leaders. Jesus was not that. What it has done to us, हात कोडून बसया अशें केलें आमकां. Technology makes us life comfortable, yes. But at the same time, atomization of time, हांव म्हज्याच वेळान गुल जालो. आमी गोंयकार सुसेगाद. We could linger in time. Lingering in time. Is it possible? Can I stand and stare? Or I am on the run? I am on the race. Bambinano, lingering is a very important dimension. Being goinkar, susegad. Susegad pon gele kai amche. We are being afraid. Kon amcho sottalo, yen kuttalo. We have become too much afraid. Hemonan ami dorun. कितें आमी फॉरवर्ड करता तेंय विचारुया. वॉट कायंड ऑफ थिंग्स वी वॉन्ट टू फॉरवर्ड. ही बोटां टाक 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 करून खंय वेतात. टंबलिना म्हूण एक पुस्तक आसा, वाचचें तुमी. टंबलिना, वॉट इट डज टू आवर चिल्ड्रन, वॉट इज डुईंग टू आवर क्लासरूम एंड वॉट इज डुईंग टू अस. ह्या विशीं मिशेल शेरस बरयता. टंबलिना. आमी स्लेव्स ऑफ आवर थम्स जाल्या. थम्स अप न्हू, थम्स डावन. Unfortunately, these thumbs are pressing. Pordun कितें garbage पर्यंत, garbage in the sense of information, we are spreading. We are spreading untruth, falsehood, deception. आनी जें कितें म्हाकाच self म्हजें खबर करूंक वता तेन्ना I need self introspection. हांवें सोदूंक जाय, have I lost the horizon? Have I lost Jesus as I started living? हें सोत म्हजें जिवीत चलयना. हें सोत म्हाका म्हजी वाट दाखयना. जेजू म्हजें सोत, म्हजें जिवीत, म्हजी वाट. तेंच आमी करुया. आनी हे परी बायगन फ्रांसीस शावेरान दिल्लो बाबाट गोंयांत सुसेगाद गोंयकार कशे आमी जियेतले. उबी रावया. जेजू सोत तो आमकां कोरी वाट दाखयता. ह्या जेजू मुखार आमची मागणी आनी आमची गरजो आमी बापाक उबारुया. फोड मारूं नये आनी पेल्याचें नांव उबो नये. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या खाला आशिल्ले पोरजेक देवान दिल्ल्या उपदेशांक कान दिवंक आनी स्वताच्या मार्गार चलूंक परतून परतून उगडास करूंक आनी फोटिंगपणा विशीं शिडकावंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. चोरूं नाकात, एकामेकाक फोटी मारूं नाकात आनी फोटोवं नाकात. आमच्या सरकारी, समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी स्वताच्या मार्गा वेल्यान चलून देसांत वसतेले तरेतरेची फोटिंगपण नपयत करून स्वतान आनी नितीन उदरगतीची पावलां मारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. म्हणटोच फोट मारप सारकें सोडात. एकामेका लागीं सोत तें चुलोयात. कित्याक आमी एकामेकाचे सांदे. आमी आमच्या कुटुंबान, समाजान, वावराचे सुवातेर आनी जंय आमी चलता भोंवता थंय आमी स्वताच्यो ड्युट्यो जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा.
सर्ग आनी प्रितूम सोरतलीं पूण म्हजीं उतरां सोचिनात. देवाच्या उतराची आमी बेपरवा करिना जावंक पूण ते मानून घेवंक आनी आमच्या जिवितांत ते आपणावून जिवितांत बऱ्यो कन्यो आदारूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. जेजू मोगळा ही आमच्या भयणीन आमची मागणी तुज्या मुखार दवरल्यान तूं गोऱ्यांनीच सोत आनी तुजें उतर कोबार जावचें ना. ह्या स्वताचेर आमी पातयूंक तुज्या आशिर्वादान आनी कृपेन आमकां बोर आनी आमी खुरी जाणवाय खोरे स्वताचे आत्म्यान जिवंक तुजो आत्मो आमकां दी. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Bangar guru Shoktai tu ekal sutra Adi dulam chejide Bangar gur povitratmya Doyal Baba Bhakti poda Kirkol holkya जीविताचे तुका भोगता आमचे वरदान तुका भोगता आमचे वरदान दोयाळ बापा भोगती पडा किरकोळ होलक्या जीविताचे तुका भोगता आमचे वरदान म्हज्या बाबण्णू हे आमचें बलिदान सर्व पुळीदार देव बापाक मानतात असलीं जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमची अनाथी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर ते मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मानांक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोबाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोड दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेवूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. बयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक उचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलो. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोळबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिजांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराची हें रगत पातक्यांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ती वारावतलीं हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपोर गोटुया तुझ्या कुसा आणि पुरो जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेवची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गौरी बापा आनी सगळे आर्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाटय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां ज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परचुलीत मुगा मोल फोलोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती बागेवन जुजे तिच्या पोती सांगाती बागेवन दोदता बागेवन फ्रांसीस शावेर बागेवन जुजे वास आनी सोरकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाताची मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजू सोत ताचे उतरार प्रमाणे आमी जिवंक आमकां सोणेकल्याक कृपा आमी मागुया आनी ताणें शिकले मागणें उचारून आमी बाबाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार गागोतीन सोर्व पातकांनी सुटय आनी सोर्व आघातांतली आमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमुतांक बडयन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र बीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या तितली आमी सुभागी. सोमया
तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भावा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फक्त तांणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन तुमी कोमयाव शेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith, at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बपटिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
भयणीनो, जिव्या जेजूक आमी ह्या वेळार शेवला. ताणेंच आमकां कुरपेन बोल्ल्यांत. ह्या सगळ्या बरेपणा खातीर ओगेपणान ताका आमी दिन वासुया. सगळी उबी रावया. प्रार्थुया. सर्व पदवीदार देवा, आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां सोतोसान बोल्लें. तुजे मोगाचे विंगेतली आनी आमच्या भाव भयणांच्या एकवटांतली वेगळी सोडूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सगळी बसूया. बाबा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर आल्विटो आल्मेडा, तशेंच प्रवचन करतल्या फादर विक्टर फेर्राव आनी सह बलिदानान वांटो घेतले याज्ञिकांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कोणी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पॅन्डल घातलेलें आसा, थंय वचून तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यांचो नोवेनाचो दीस याज्ञिकांक आनी संस्कारलोल्या दादल्यांक फॉर कॉन्सक्रेटेड मॅन हांकां भेटयलोले आसा. म्हणटूच सांजेचे 3:30 वरांचे मीस आमचो गवळीक बाब समोर उमतलो. डिसेंबराचे 1 तारीख क्रिस्त सणाचो पयलो आयतार. त्या दिसा 9:15 वरांचे मीस कॅनन भेटयतले. 11 वाजता पोर्चुगीज भाशेन मीस आसतले आनी 12:15 वरांचेर मिशन ऑफ दामाव ही भाव भयणां मीस भेटयतली. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 4:45, 5, 6, 7:15 आनी 8:30. फेस्ताचे मीस आमचे फेस्ताचे मीस 10:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेन जातले. 2:12-12:15 मीस आसतले. तशेंच सांजे 3:30, 5 आनी 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. बाबा भयणीनो, एक ल्हानशी कोलोवणी. जांचे लागीं व्हीलचेअर पासीस आसात तांणी ते उपकार करून हांगासर येता तेन्ना ते घेवन येवचे. जांकां व्हीलचेअर पासीस जाय तांणी तांच्या फिरगोजेच्या पदवीकाराक कळोवचें आनी तांचे कडल्यान ती चीट घेवन येवची. ना तर ओरिजिनल डॉक्टर सर्टिफिकेट वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट व्हीलचेअर पास हांगासर कावंटराचेर येता आसतना तुमी ती घेवन येवची म्हूण आमची विनंती. सगळे आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय असू. बागयोन फ्रांसीस शावेर आमकां स्वताचे उजवाड जावंक पाठयता. हे आपोवणी पाडूंक आमकां सोणेकल्या कृपा मागून वचून यात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आनी सर्व पयदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जाव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गोरचो हे वेळाक बापार तूं उबार.
आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदी ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव आमेन.